काल 28 सप्टेंबर रातचे 10 वरांचेर एक ॲक्सिडंट जाला आनी त्या ॲक्सिडंटा भितर मायनर जो 16 वर्साचो एक भुरगो त्याचा GMCन ॲक्सिडंट जावन मरण आयलें ताका। आनी फुडें अशी म्हायती मेळटा की कुळन सांखळी कारापूर हांगासर जो मेन रस्ता त्या मेन रस्त्याचेर एक ओमनी आनी टू व्हिलर हांच्या भितर ॲक्सिडंट जाल्ले। म्हाज्या फाटसून तुमी ओमनी पळयता आसता, ती ओमनी जी आसा ती बिचोलच्यान सांखळे वयताली आनी सांखळेच्यान मोटरसायकलवालो बिचोलच्या दिशेन येतालो आनी जेन्ना ते कुळन सरवण कारापूर ह्या मुख्य रस्त्यार आयले तेन्ना आमने सामने तेंची ॲक्सिडंट जाले आनी आमने सामने ॲक्सिडंट जाल्या उपरांत जे टू व्हिलर चलयताले त्या टू व्हिलर चलयत जबर ताका मार बसलो आनी त्या हेतूसून जो टू व्हिलर मोहम्मद म्हणून जो भुरगो 16 वर्साचो भुरगो जो चलयतालो ताका जबर मार लागून बांबोळे मरण आयलें। त्याच बरोबर त्याच्या वांगडा ताच्या फाटीं 14 वर्साचो जो भाव आसलो जो सद्या क्रिटिकल कंडिशनान बांबोळे आसा। तर ह्या हेतूसून जो ओमनी चलयतालो तो सांजच्या टायमाचेर आपल्या घरा वयतालो अशी म्हायती मेळटा आनी ह्या हेतूसून जेन्ना ॲक्सिडंट जेन्ना बसलो तेन्ना ताकाय मार लागलेलो आहा। पण बिचोली पुलीस ह्या घटनेचेर एक मायनर भुरगो गाडी चलयतना ॲक्सिडंट जाला आनी त्याच बरोबर डेथ ॲक्सिडंट असल्या कारणान सद्या जो गाडी चलयतालो ताका सद्या पुलीस स्टेशनाचेर चवकशी खातीर सद्या पुलिसांच्या ताब्यान आसा। प्रुडंटा खातीर सुद्दां